रचलोलो कुयो संसार आदावे वेक रचून तांचेर दिलोलो संसाराचो भार धर्माचे कायदे पाडून कायदे घातलेले साबार सात साक्रामेंताक निमणो साक्रामेंत जावन आसा काजार संसार हो वाडोंक चोडोंक देवान घडलो सातवो साक्रामेंत गो बायलां एकठांय येवन करून खरो तेस्तामेंत इस्कोलां बांदल्या उपरांत तुमी दिलोलो तो जुरामेंत काजार वरवीं घरांत वाडोंक चोडोंक भुरग्यांचो पुरुमेंत खंयसरूय वचोन कोणूच करिना विचार कितले आसा तुजे लागीं रुपये दुडू भांगार केदें आसा तुजें घर आनी कितलो आसा तुका पागार पूण विचारतात कितलीं भुरगीं आसात जातो तुमी काजार भुरगें जावन आसा घरांत एकांक सोबीत देवाचें तें देणें घर तुजें सोबचें ना घरांत त्या भुरग्या विणें आसत तुजे लागीं भांगर दुडू आनी दिये मातयेचें नाणें पूण घरांत भुरगीं आसत जाल्यार कांय तुका घरांत दिसचें ना तें उणें भुरगीं नासलेली देवा लागीं मागता तूं गोड म्हणून दार पूण भुरगीं आसलेली पिरगवतात काडूंक जायना म्हूण बार भुरग्यां नासलेल्याक चिडो नाका दिवून ताका किण्ण्याचो बार पूण तुज्या भुरग्या पासत देवाक दिन वासून जिवीत सार आयज कितले गोराबे घरांत भुरगीं आसूनय दिसता ते चड दुखी कित्याक भुरग्यांक ल्हान आसतना तांच्यो दाखोवंक ना म्हूण चुकी जंय आवय बापूय सदांच घरांत तुमी जियोंक सोदतात जाल्यार सुखी देवाचो मोग घरांत रीत देख दिवप हें काम तुमचें मुखेल